प्रधानमंत्र्यान सगळ्या भाजपाच्या आमदारांक येणावळीचो हिशोब दिवपाक लायला ही बरी गजाल। 31 डिसेंबर मेरेन सगळो हिशोब सादर करपाची वेळाची मुदत दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या। तशेंच गोंय सरकारान कॅशलेस इकॉनॉमी करपाचो जो निर्णय घेतला ताचोय जनतेन स्वागत केला। ह्या निर्णयाक फक्त विरोधी राजकीय पावण्यार विरोध करता अशेंय तांणी मुखार सांगला। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। दर वर्सा आपलो रिटर्न फायल करता, इन्कम टॅक्सा कडेन करता, प्लस आमच्या लोकायुक्ता कडेन करता। तशेंच हांवें आयकलां मिडियासून, म्हाका कांय आयिल्लें ना, की अध्यक्षानूय म्हटलां की आपल्या पक्षाच्या आमदार आनी मंत्र्यांनी आपले फायल करूंक जाय। इट इज अ व्हेरी गुड बिगिनींग आसूंक जाय आनी त्यामुळे जे आवश्यक आसा तें हांव सगळ्यांक सांगतलो, वी हॅव टू फायल। वॉट इज इम्पॉर्टंट इज नॉट द स्पीड बट पार्टिसिपेशन इन इट। हांव तांचेर हें कित्याक घालूंक, हांव फाल्यां सकाळीं यू वील कॅरी अ न्यूज की 31 डिसेंबर पर्यंत सगळ्यांक फायल करपाक सांगलां म्हणून। हांव जे कितें इन्स्ट्रक्शन आसा वी वील ओबे टू इट। ना, म्हाका कांय आयलें ना। आय हॅव कम एक्रॉस इट थ्रू मिडिया ओनली। म्हाका दिसता विदाउट एनी हेजिटेशन about 70% of the people, once they know the issue and once they understand the procedure, are ready to accept. आणि बाकीच्यांकय आमकां तुमी कशें तें शिकया। आय डीड नॉट फायंड अ सिंगल पर्सन, सिंगल जेन्युइन पर्सन की म्हाका हें जमचेंच ना अशें म्हणणारो म्हाका कोणूच मेळूंक ना। बाकीचे म्हणटात की आमकां शिकय म्हणून। ऑपोजिशन आणि विरोध हो केवळ पॉलिटिकल आसा। जनता ओवरऑल हेच्या फाटलो हेतू कितें आसा हो समजल्ली आसा जनता, आनी लोकांनी वेलकम केला। आज बोल्सान पयशे नासतना सुद्दां कोणूच ताका विरोध करपाच्या मनस्थितींत ना।